गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा। शेनवाराक कुर्टी पेट्रोल पंपा लागसार कार आनी स्कूटरी मदीं अपघात जालो। ह्या अपघातांत स्कूटरीचेर फाटल्यान बशिल्ल्याक दुखापत जाल्ल्यान लागसारच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो। फुडलो तपास चालू आसा। ती गाडी पळोवूच ना आमची पळोवच ना लंचांनी ते डायरेक्ट पंपा वचून आयले दोगूय जाण दोग जाण आशिल्ले आनी चलयताले ताका व्हडलेशें कांय जावना फाटल्यान बसलें ताका मातशें लागला पण तरी तुम्ही तांकां साल्वार केलें म्हणटा हय तरीच तांकां हांवें सेव केला तांकां आनी ते सायडीन गाडी आसली सुद्दां तांच्या ते सायडीन रावप आसलें न्ही आनी पळोवन मागीर हेवटे सरप आशिल्लें न्ही तो डायरेक्ट सरलो ओके तुम्ही बोरयेच्यान उजगांव वयताले ना हांव वचलो पूण हे हायवेच्यान हांव उजगांव बगल रस्त्यांतल्यान तुम्ही उजगांव वचपा वयताले मेन रोडार हांगा गाडी पार्किंग आशिल्ली पार्किंग असली ते सायडीन एक गाडी असली पार्किंग असली का बेश्टी रावली ती बी म्हाका खबर ना पूण ती आणि गेली तो स्कूटरवालो पेट्रोल पंपा वयल्यान पेट्रोल घालून मेन रोडार येतालो पेट्रोल घालून गेले का खबर ना पूण पेट्रोल पंपान येयले ते दोगी जाण पंपा वयल्यान आनी अशें टर्न मारून फुडल्यानसून सर्कल मारून काडली गाडी आमण्यात तुवें ताका वाचोवपाचो खूब प्रयत्न केलो प्रयत्न केलो खूब तांकां कोणाक मातसो माल जालो फाटल्यान माल जालो फाटल्यान बसलो ताका मातसो लागला नमस्कार आमी फोंडा सहकारी पेट्रोल पंप कडेन आसा जे जाग्यार सकाळी हांगा अपघात जालो जी कार आसली हुंडाय कार ती कार बोरयेंतल्यान उजगांव वचपा वयताली बायपास रोडान बगल रस्त्या वयल्यान आनी सहकारी पेट्रोल पंपाचेर स्कूटर तो वालो पेट्रोल घालून स्कूटर पेट्रोल पंपा वयल्यान मेन रोडार हाडटालो तेन्नाच हो अपघात जाल्लो आसा कारीन तो मदींच पावले कारणान कारीन ताका वाजोवपाचो खूब प्रयत्न केलो ब्रेक मारपाचो केलो पूण तेजे गाडयेक धक्क्या फाटल्यान स्कूटरीच्या मध्यभागीन धक्को बसलो आनी तो फाटल्यान बसलेलो तो जखमी आसा तेजे पांयां मातशें माल लागल्या कारणान ताका उप जिल्हा हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले आसा गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ केडेकर।